बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाच्या न्हू तुमकां एक वर्त्या कुरपेचो दीस हांव मागतां. आज देवाचें उतर म्हाका तुका भसयता. सगळो तुमचो खंत हुस्को समिया जेजूचेर घालात आनी तो तुमची जतन घेता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 7. जेजू जर तर म्हजी तुजी जतन घेता. आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया. ह्या बोपय सक्रामेंतान ताका आमी स्वागत करया. गावया तें गीत स्वादीक जेजू नामान तुका K10 ऑन पेज नंबर 153 पान नंबर 153. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयना सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयना सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. दुर्लभ जेजूचो मोग अनुभव करचो. ताजी दया ताजी काकून ताजी आशिर्वाद ताजी बेसावा खंडे जावन तो तुजेर आज आशिर्वाद घालता. तुज्या जिवी ताका भेटोवन दी. समर्पण दी. आराधन कर. अर्घ आनी होगळाप दी. स्तुती कर. अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. दोन्ही हात आम्ही वयर करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या लागे उलया. काळजांत तान उलया. जमी आशेता तुजो ताळो आयकून काळजांत हांव ताका भोप मान. तुज्या काळजांत हांव ताचे लागी उलय. तुजी भोगणां तुजी चिंतना तुज्या काळजाचे हसके हुसके तुजी खंत तुजी दूख तुजी बेजाराय तुजी पिडा शिडा तुजी आर्थीक अडचण्यो तुजो मोग तुजी दया काकूत
तुझ्या भुरग्यां विशयां तुझ्या मोगाच्या मनशा विशयां तुझ्या भाव भयणी विशयां तुझ्या फुडारा विशयां तुका आसचे सगळे खंत हुस्को सगळे तुझे टेंशन वरीज फियर्स एंजायटीज प्लेस देम बिफोर द लॉर्ड एंड एक्सपीरियंस हिज ब्लेसिंग His consolation, His comfort, His grace enveloping you. ताजी देवाची कृपा तुका आराम देता तुझे सगळे प्रास देवाची सगळ्यात भोव उंच भोव वरती भोव महान He is El Shaddai, Almighty, Omnipotent God. Hallelujah, 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 Hallelujah. दोंपरा घंटीची आनी पेंगट्याची दूख आसा कोणा कितें सर चलोंक जायना असो बार दिसता आज तुका देव चलोवंक कृपा दिता तुज्या पेंगटाक तुज्या दोंपरा घंटीक देव बोळ दिता तर देवाक अर्घ आनी होगलाप दी आनी आपणाकच देवाक समर्पण दी कोणाकी साहित्या पोवटी प्रयत्न केल्यार त्या परिक्षेन पास जावंक जावना त्या एका प्रयत्नांत यशस्वी मेळोना आज देव तुका बरी खबर दिता देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप तूं यशस्वी जोडटलोय तूं आशिर्वाद जोडटलोय तुजी आर्थीक अडचणी पयस जातली देखून देवाचें उतर मोगाचें न्हू आमकां अशें म्हणटा सांत पेद्रूचें पयलें पत्र आवसोर 5 वळ 7 1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणजे उपरांत तुमी सांगा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हणून सोदून भोंवता भावार्थांत थीर रावून ताका मुखार रावा संवसारांत सगळ्यांनी शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कस सोसूंक आसात म्हूण उगडा आसतवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त सासनाच्या महिमेक आपण दिल्लो देव सोर कृपेचो दातार थोडो वेळ तुमी कस असल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट्ट करून स्थापीत करतलो ताका महिमा आनी पदवी सासनाच्या सासनाक आमेन समया जेजू तुका जावं महिमा सासनाच्या सासनाक तुज्या बळवंत हाताक हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता हांव म्हाकाच तुज्या मुखार खालतो करता तूं सोर पदवेदार तूं सत्यवंत तूं बळवंत म्हूण हांव स्विकार करता तुजे थंय हांव विधेय जाता हांव खालतो जाता थोडो काळ कस सोंसची तुजी खुशी जावन आसा तुजी मांडावळ जावन आसा तुजी येवजण जावन आसा फुटां घाल्ल्या भांगारा बरी तूं म्हाका नितळ करताय हे आर्थीक अडचण्यो तूं बेगीनच नपयस करताय सर म्हणजे तात्वार तूं नपयस करताय सर वस्तू वदकसून दिवचो देव म्हणून हांव जाणा हांव पातयेता हांव सत मानता तुका हांव म्हाका समर्पण दिता तुजे थंय तुज्या कृपेन सर वायटाचेर हांव जैत व्हरता सर म्हणजे निरासपण सर म्हणजे देदेसपरपण सर म्हणजे खंत बेजाराय तुका समर्पण दिता तुजेर पातय न्हू तुजेर विश्वास दवर न्हू तुजेरच हांव राखून रावता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाचें समी आ जेजूक हरसुया आमी नावाडया ताची महिमा आमी गावया आनी तो म्हाका तुका अजापांनी विजमेतांनी आशिर्वाद घालतलो तुमच्या कंत्राच्या बुकांत I-31 पेज नंबर 125 पेज नंबर 125 कोणाकी हाडांची विशयी स्पीड आसा डॉक्टरांनी हाडांचे कॅन्सर सयत जावंक साध्य आसा म्हण सांगला पूण त्या व्यक्तीक जेजू गुणकर्न आसा जावंक पुरो तुज्या मोगाचो मनीस या मोगाची एक भुरगें गांवांत आसा परगांवांत आसा खंयच्याय देशांत खंयी आसूं दी म्हज्या भावा म्हज्या भयणी देवाक अर्घ आनी होगला दितना विविध आसा खातीर माग तुज्या भाव भयणी पासत माग कस आसल्या पासत माग आनी विशेश जावन ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मरण पावल्या पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत तूं माग आनी तुज्या जिवितांत एक सांत जावंक भक्त जावंक भाग्यवान जावंक देवाची कृपा जोड घे सांगाता मेळोन आमी गावया I-31 पेज नंबर 125 125 पान नंबर हरसुया हरसुया जेजू राया
हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया पुढे मुनी सावन आयलोलो पाकी मनशापासून आपलो जीव पेटवून दिलोलो 2000 वर्षां पुढे मुनी सावन आयलोलो पाकी मनशापासून आपलो जीव पेटवून दिलोलो तोसु सोमी तोसु जेजू तोसु सोमी तोसु जेजू हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया काना शहरान मोरये संगी लग्न घरा पावलोलो उदा कासले वायन करून पहिले अजाब केलोलो काना शहरान मोरये संगी लग्न घरा पावलोलो उदा कासले वायन करून पहिले अजाब केलोलो तोसु सोमी तोसु जेजू तोसु सोमी तोसु जेजू हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया बेसायाच्या तळ्या कुशीन कुरड्या दिश्ट दिलोलो मरण पावल्या लाजाराक जीवन कन बुटयलोलो बेसायाच्या तळ्या कुशीन कुरड्या दिश्ट दिलोलो मरण पावल्या लाजाराक जीवन कन बुटयलोलो तोसु सोमी तोसु जेजू तोसु सोमी तोसु जेजू हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया हर्षुया हर्षुया जेजुराया शेळी जाऊन संसाराक आयलोलो मास रगत आपले दिवून आमकां जिवी दिलोलो देवान धाडली शेळी जाऊन संसाराक आयलोलो मास रगत आपले दिवून आमकां जिवीत दिलोलो तोसु सोमी तोसु जेजू तोसु सोमी तोसु जेजू हर्षुया हर्षुया जेजुराया 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 हालेलुया 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 वर्गान तुका होगळा तुका हालेलुया हालेलुया आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोमोगाचनो हो नोव्हेंबर म्हयनो वर्त्या कुरपेचो म्हयनो पहिल्या दिसा आमी आचरशिले सर सांता भक्तांचे फेस्त दुसऱ्या दिसा सर मेलेल्यांचो मरण पावल्ल्यांचो पुलकतेंतल्या आत्म्यांचो आमी उडास केलो तर ह्या सगळ्या म्हयन्यांत मोगाच्यान देव म्हाका तुका नियाळ करूंक उलो दिता आमी सांत भक्त जायचे भाग्यवंत जायचे आनी विशेषी जावन मरण पावल्ले सर आत्मे
बादशाह जावच्या खातीर आमी मागा जाय आनी थोड्यांनी विचारचें आसा खंयच्या आत्म्या खातीर आमी मागा जाय मोगाचे न्हू पुलकतीन तसल्या सर आत्म्या सभा उडास करतना विशेश जावन आमची मोगाची मनशां कोण आसात आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारा आमकां आमचे इश्टमंत्रां आमच्या सांगातां जियेल्लीं मरण पावल्यान तांच्या पासत आमी मागा जाय कित्याक आमी मागा जाय जर तर तीं पुलकत्रींत आसात संपूर्ण तरान शुद्ध परिशुद्ध जावनात तांच्या खातीर आमी ह्या संवसारांत त्याग सॅक्रिफायस करून मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजून आपल्या आमोलेक रक्तान तांकां धुवन नितळकन सर्गींचे रास दिवचे खातीर मागा जाय मात न्ही ह्या म्हयन्यांत आमी भाग्यवंत जावंक आनी एक दीस सर्गार पावोंक मोगाचे न्हू आमी हर तरान प्रयत्न आमी करीचे आमचेच प्रयत्न पावना सोम्या जेजू क्रिस्ताचें साल्वासांव आमी आपणायचे मोगाचे न्हू कोण सर्गींचे राज आपणायतात ह्या सर्गार वचून पावतात ह्या विशयान नियाळ करता आसतना मोगाचे न्हू म्हज्या नियाळाक 7 संगती आयल्यो त्या विशयान मोगाचे न्हू आतां आमी नियाळ करया पयलें जावन आसा देवाचो मोग जो कोण देवाचो सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान मोग करता तो सर्गार वचून पावता लव ऑफ गॉड with all your heart, with all your mind and with all your strength and with all your soul. म्हणजे ह्या संवसारांत आमी पळयता सगळे मन आनी काळीज सांगाता घालून आपले सगळी सकत सांगाता घालून थोडे जाण पयशे करूंक पळयतात घरां बांदूंक पळयतात जागो काणग्यो पळयतात ह्या नांव जोडूंक पळयतात त्याच रितीन सर्गार वचोंक पावोंक आशेताल्यांनी सगळ्या तांच्या सगळेन सर्ग आपणावंक तांणी प्रयत्न करीचे सांता भक्तांनी तेंच केलें तें आमी नियाळ करता दुसरें देवाची खुशी करीचे समी जेजू म्हणटा थंयसर माथेवाच्या वांजेलांत 7व्या अवस्वरांत 20 आनी 1 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 कोण म्हाका सोमी 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 म्हणून आपयता तो सर्गींच्या रासांत रिकसोना बगार म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या रासांत रिकतलो आमी देवाक अर्गांनी हुकलाप दिवचे आराधन करीचे मिसाचें बलिदान भेटयचे आमी कॅरिस्मॅटीक मागण्यांक वचोचे कोणसो तेच करचे पूण आमी उडास करीचे देवाची खुशी आमी करीचे देवाच्या खुशे प्रमाणे येवचे प्रमाणे आमचो भेस जावं पुरो एक याजक जावन एक रिलिजियस जावन काजारी जिविताचो भेस बरो करून तुवें जियेचय तुज्या ताब्यान दिल्ल्या व्यक्तींची दरेकन जतन घेयचय कुटुंबांत तुका दिला घोव या भायल या भुरगीं बाळां आवय बापूय ह्या कुटुंबाची आनी प्रायवंतां तांची बरीकन जतन घेयचय तुझ्या बेसाचे कायदे तुवें पाळीचे दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इज हाव यू फुलफील द विल ऑफ गॉड दुसरें युअर लायफ मस्ट बी क्रायस्ट सेंटर क्रिस्त थंय तुजें जिवीत केंद्रीकृत जायचें मोगाचें न्हू आमचें जिवीत खंयसर केंद्रीकृत आसा ताच्या भोंवतणी गुंता भुंय सुर्याच्या भोंवतणी गुंता खंय चंद्रम भुंयच्या भोंवतणी गुंता खंय मोगाचें न्हू आमी जेजूच्या भोंवतणी जेजू तावन पयस वचना अशें ताच्या बदला जेजूक लागीं लागीं जावंक हर तरान आमी प्रयत्न करीचे खंयच्याय एका संदर्भार कितें निर्धार घेयचें म्हण आमच्या मतीक येता आसतना आमी म्हणचे ह्या परिस्थितीन जेजू आसलो जाल्यार तो कितें चिंता आसलो कितें भोगता आसलो कितें करता आसलो ते परी हांवें करीचे चवथें जावन आसा आमचें तें आसा जंय खालतेपण सादेपण आनी सोंसणीकाय जिवितांत म्हाका कश्ट येतात चड ते आसनात ते उतरून वेतात देव पोतवेदार देव सक्तेवंत म्हज्या जिवितांत तत्वार आयल्यार बेगीनच ते तत्वार पयस करन भरपूर आशिर्वादान देव म्हाका फोव करता हांवें राखून रावचे देवाच्या बळवंत हाताखाल हांवें म्हाकाच खालतो करीचें सांपेद्रूचें पयलें पत्र 5 वर्स 6 बोड 1 Peter chapter 5 verse 6 देवा निश्चित केल्ल्या दिसा तो म्हाका उंच उबारतलो ह्या संवसारांत थोडे फावटी आमकां नालिसाय भोगूंक अवमर्याद भोगूंक लज भोगूंक अन्याय भोगूंक सयत आमकां मेळ्ळ्या वेळार आमी खालते जायते सादे जायचे देवाच्या खुशे खातीमान घाल सोंसणीकायेन देवान नीत करून दिता पर्यंत आमी राखून रावचे आनी सांता भक्तांनी हेंच केलें 5वें जावन आसा आमी आमच्या कुडीचे रक्तमासाचे ओंदवण्यो आमी नियंत्रण करीचे स्वनियंत्रण वय आमची कूड कशें सांगता तशें आमी जिवचें न्ही आमचो आत्म कशें आमकां सांगता आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमच्या कुडीक आमच्या नियंत्रणा काल हाडी जाय सांता भक्तांनी थंयच केलें न्ही आनी सगळें जावन आसा वी मस्ट फिक्स आवर आयज इन हेवन म्हाका जेन्ना ह्या संवसारांत आमी पळयता थोड्यांची दिश्ट कितें ओ हांवें ते डिग्री जोडीचे ही डिग्री जोडीचे तें काम करीचे हें काम करीचे जायते पयशे करीचे ग्रेस्त जायचे तें कार जायचे म्हाका हें मोबायल म्हाका जायचे हांवें अमेरिका वचचें हांवें सिंगापूर वचचें ऑस्ट्रेलिया वचचें म्हाका जेन्ना तांची दिश्ट ह्या संवसाराच्या खुशालाय तें तांणी
केंद्रीकृत केल्या मोगाच्यान म्हजी तुजी दिश्ट सर्गींचेर केंद्रीकृत करीचे वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन म्हणटा फिलिपिकारां बरयलें पत्र 3:20 बोर्ड फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20 लेट अस फिक्स आवर आयज ऑन टू हेवन सांता भक्तांनी मोगाच्यान सर्गींचेरच तांणी दिश्ट कंसयली सर्गींच्या रासाचे वारसदार म्हणून ते पातयले 7वें जावन आसा मोगाच्यान एक सेवेचें जिवीत आमी जियेचंय सांत भक्त आमी पळयता मादर तेरेसा जावं दी वर्ते सांती सांतिण्यो सेवेच्या मनोभावान जियेले आनी देखून मोगाच्यान त्या सेवा करता आसतना कसले कश्ट आसल्यार तांणी सोंसले जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज म्हणटा ल्हानशे कश्ट म्हाका येता आसतना सेवेच्या जिवितांत जेजूक एक फूल कशें हांवें समर्पण दिलें सांत भक्तांचें वर्तें जिवीत जावन आसा मार्टरडम मारतीर मरचें मोगाच्यान रगत व्हारोवन सयत देवाच्या राजा खातीर ते वावुरले आमी रगत व्हारोवन देवाच्या राजा खातीर वावरची तितली आमकां गरज पडची ना पूण मोगाच्यान देवाच्या राजा खातीर जियोवचें अशें मोगाच्यान ह्या म्हयन्यांत आमी चड आनी चड सांत भक्ताची जिणी जियेत आसतना आमी सांत भक्त जावंक प्रयत्न आमी करया बापूय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया सोमया म्हाका एक सांत जावंक म्हाका एक भक्त जावंक म्हाका एक भगवंत जावंक म्हाका कृपा दी जेजू म्हूण माग आनी अशें मागता मागता आसतना जेजू तुका गूण करता बरें करता तुज्या सर त्या सावांनी पावता तुका म्हाका जेजून आपयला देखून हे कन्नडा गीत आसा नी नन्ना करेदे देवा निन्ना हिंदे ना बंदे देवा म्हणून आमी गावया आमच्या कंतराच्या बुकांत I41 पेज नंबर 131 131 सोमया तुवें म्हाका आपयलें आनी हांव तुजो पटलाव करूंक आयलां ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 Alleluia. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ संत भक्त बरी म्हणन आमी म्हणया सोम्या तुजे खातीर हो म्हजो जीव तुजे खातीर म्हजो स्वास ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ सांगाता म्हणया ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ Alleluia, 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 Alleluia. उलया सोम्या लागी सांगा सोम्या लागी सोम्या तुझ्या खातीर हांव जियेता सोम्या तुझ्या खातीर हांव सुस्ता सोम्या तुझ्या खातीर हांव सेवा करता सोम्या तुझ्या खातीर हांव पवित्र जाता सोम्या तुझ्या खातीर हांव भाग्यवान जाता सोम्या म्हजी दिश्ट सरकार कंसयता सोम्या म्हजी दिश्ट तुजेर कंसयता सोम्या तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें आस्त तूंच म्हजें बदीक तूंच म्हजें दिर्वें तूंच म्हजो मोग तूंच म्हज्या काळजाचो गोंडो तुका जावं वर्ग आनी होगळा हालेलुया 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 मोगाच्यान सोम्या तें एक जावन विविध त्या पासून सर्गींच्या बापा लागीं मोगाच्यान भोवभक्तीपणी आमी मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचेर पसून आसात तांच्या संगात आमी संतोष पावता तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा
राशेल आर्लिन आणि रिशॉन डिसोजा पाणीर. फर्स्ट बर्थडे ऑफ जेडन डिसोजा गंगोली. ऑस्टिन सिक्वेरा दुबई. चार्ल्स लोबो 74th बर्थडे. 60th बर्थडे मॅगी डॅल्वी साकिनाका. रेनिटा लोबो बंटवाळ. 74th बर्थडे चार्ली लोबो. 82nd बर्थडे रोजी फन्सेका जेपू. तुमच्या सांगाता संतोष भावता काजार असो दीस आजच्या स्थितीला सांगता ह्या दिसांनी कोणाची काजारां जाली तांचे सांगता आमी संतोष भावता कोणी नवें घर बांदलें ह्या रजेच्या दिसांनी जायते जिवितांत यशस्वी जोडल्या परिक्षेनी पास जाल्यात. तुमच्या सांगता आमी संतोष भावता देवा घर गान ह्यो लाभ दिता. जायते जाणांनी दैवीक रेती मंदिराच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतीद्वारे जायते बरेपणां जोडल्यांत अजापां जोडल्यांत विजमितां जोडल्यांत देवाची कृपा जोडल्यात. मेळ्ळेल्या सर्व उपकारां बसत सांत भक्तांक अर्घ आनी हुकलाप दिता. रॉबर्ट डिसोजा बँगलोरू सर सांत भक्तांच्या मानाक देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. फ्रेडरिक डिसोजा आनी कुटुंब आंबेबळ बरी भलायकी लाभली आनी बरें काम लाभलां. पुजा नेवीस नायगांव सैरीक म्हणल्या वेळार काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां. पयशांची अडचणी पयस सरल्या वय अजापांनी विजमितांनी म्हणल्या बरी जायते वर्सां जावन येनातले पयशे ते फाटीं मेळ्ळ्यात. पिडा गूण जाल्या मरता म्हणचे तले बचाव जालो वय मतीन नातलो बरो जालो. कॅन्सर बिडा गूण जाली. पायल्स बिडेतावन सुटका लाभली. सगळ्या आंगार स्किन टॅग आसले सामकोळ आसले तेन्ना पयस जाल्यात. खातीची एलर्जी पयस सरल्या. बरें काम मेळ्ळां विजा मेळ्ळ्या आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. चिंतनांतल्या बरी वय प्रमोशनाचें चड सांबाळ तांकां मेळ्ळा. बिजनेस बरें जालां. एक व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळां देखून देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. मोगाच्यान विविध त्या बसत आमी मागया. बरी भलायकी लाभच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. जेसी डिसोजा बरीवेली तशेंच अमेशा आनी अन्विना रोच मँगलोरू हांच्या त्या बसत आनी तशेंच रायट लेग इंजुरी उजव्या पांयाक जाल्ली ते घाय ह्या ताका जाल्लो ते जखम गूण जावच्या खातीर प्रभाकर बस्तराय आनी मागोवंक उलो दिला. सर्जरी जाल्ले घाय गूण जावच्या खातीर आस्पत्रांत आसलो मोगाचो मनीस बेगीनच घरा फाटीं येवच्या खातीर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या खातीर LLB शिकोवंक ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत बऱ्या कॉलेजींत प्रवेश मेळच्या खातीर वय बरो बाळंतेर जावच्या खातीर बाळंतराक तयार जाल्ल्या आवयक आनी गर्भांतल्या बाळशाक देवान राखच्या सांबाळच्या पासत ल्हानशें बाळशें हुशार ना ताणें संपूर्ण बरी भलायकी जोडच्या पासत आनी एका भुरग्याचें लिव्हर पाड जावन पोट फोडलें सयत जालां. त्या भुरग्यान बचाव जावच्या खातीर ह्या सर त्या सांग आसत सांगाता म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत मागया. आमच्या कुटुंबा सरल्यासूय आमी उडास करया. त्या वादीन अनिल स्टेफन नाजरेत शिरवा. विनीता वियोला रोड्रिगस किन्निगोळी. जोसेफ पेरेरा कुलशेखर. मार्सेलिन आनी क्रिस्टोफर डिसोजा मुल्की. बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. मेरी आनी डॉमिनिक डिसोजा बेंदुरू. जॉन सेवरीन रेबेल्लो मेरी हिल. हेलेन रोड्रिगस गुरपूर कैकंबा. कुटुंबां सरलेल्या मालकांनाचो उडास करता. दोरेती तावरो. देवादीन जोसेफ आनी रोसी डिसोजा मुल्की. ग्रिगरी डिसोजा पिलार. कुटुंबां सरलेल्या मालकांनाचो उडास करता. दीपना फुटाडो मुल्की. देवादीन आल्फ्रेड फेर्नांडीस होन्नावर. जुसे फेर्नांडीस होन्नावर. लूसी फेर्नांडीस होन्नावर. फादर राल्फी डिसोजा होन्नावर. जोसेफ मिरांडा होन्नावर. बेंजामिन फेर्नांडीस उद्यावर. पीटर डिसोजा उद्यावर. पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. रिटा सिक्वेरा मुल्की. देवादीन अँटनी संतान पॅट्रिक सुवारेस मुल्की. सेलिन डिकोस्टा मीरा रोड. रवी डिसोजा मुल्की. सिरिल तावरो बजपे. मॉरिस तावरो बजपे. रेजिना लोबो शिरवा. स्टेला डिसोजा आनी पॅट्रिक मस्करेनस पनीर. स्टेला जोसेफ पालिसारी साकिनाका. अँटनी गोन्साल्विस कच्छ. जोसेफ मेरी डिसोजा कच्छ गुजरात. फादर फेलिक्स गोन्साल्विस SJ कच्छ गुजरात. चार्ल्स डिसोजा शंकरपुरा. रॉबर्ट लोबो आनी विक्टर डिसोजा बंटवाळ. 80th बर्थ एनिवर्सरी. लुईस A जन्स मँगलोरू. देवादीन मोनिका मकवान. आल्बन आनी जुलियाना फेर्नांडीस वग्गा. सजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालकांनाचो उडास करता. टियोना डिसोजा मुंबय. देवादीन ॲलिस डिसोजा नाईगांव. लुईस डिसोजा नाईगांव. बेर्नार्डिन डिसोजा नाईगांव. दुल्सिन पेरेरा पडील. जॉन रोड्रिगस कुवेट. ॲग्नेस डिकोन्ना निरोडे. अल्फोन्स डिकोन्ना निरोडे. कुटुंबां सरलेल्या मालकांनाचो उडास करता. कॅरल विमाननगर.
देवादीन मार्टिन पासन्ना प्रिसिल्ला पॉल वेरोनिका आणि वालेरियन इनास डिसोजा सहार कुटुंबासरलेल्या मालकांना सुडास करता क्लाइव कोयल्लो आणि कुटुंब अंधेरी ईस्ट फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी रिचर्ड डिसोजा हेनरी लोबो अंधेरी 5th डेथ एनिवर्सरी वलेरियन डिसोजा वामंजूरू लीना लेविस बेंगलुरु फेलिक्स मार्टिन डिसोजा कुलशेखर शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस पडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दीत आमेन म्हाका जेन्ना दिमयेर पडोन पुलगतले आत्म्या खातीर आमी मागया आमकां सांत भक्त भाग्यवंतांची कृपा देव फाव करून दी म्हण मागया वय कुटुंबाचे रेतीर आराम जाल्या दैवीक रेतीर मंदिरान चड आनी चड काजारी जोड्यांनी कुटुंबा समेत येवन ह्या रेतीरेंत बरेपण जगच्या खातीर आमी तकली बागावन मागया. आज कृपेचो आशिर्वादांचो बेसांवाचो दीस शनिवाराचो दीस 9 वरां थावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. मिसाचें गितान दैविकान बुकान तावनु पहिले प्रवेश गीत नंबर 13 526 पेज नंबर 24. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयको आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना येया गाव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. 16व्या शतमानांत युरोपाच्या मिलानांत जल्मल्लो सांत चार्ल्स बोरोमियोचें फेस्त आज आमी आचरण करता. देवाच्या सेवे खातीर आनी पेल्याच्या उदरगते खातीर तो वावुरलो. एक ग्रेस्त कुटुंबांत तो जल्मलो आनी ताचे लागीं 2 उंचले सनद आशिल्ले. ते जावन आसात सिवील लॉ आनी कॅनन लॉंत ताणें उंचलें शिकप जोडलें आनी पेल्या खातीर आनी देवा खातीर तो वावुरलो. हें शिकप जोडल्या उपरांत तो दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टा खातीर तो वावुरलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सर्व प्रकाराचे न्याय मेळच्या खातीर ताणें वावूर केलो. आज आमकां आमच्या जिवितांत एक आदर्श जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो ताजें आदर्श जिवीत आमचें जिवीत खण काण घेवया आनी कशें ताणें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर ताजें जीव समर्पण दिलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कश्टांत आशिल्ल्यांक दोगदोणेंत आशिल्ल्यांक सहाय करन ताचें जिवीत आमचें खण काण घेवया आनी पेल्याच्या उदारगते खातीर आमी काम करूंक मुखार सरया. ताजेच मार्गदर्शन घेवन एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय रितीनी देवा तावन आनी पेल्या तावन पयस गेल्या तर बोगसणें मागोवन आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरांनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भुरग्यांक सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मरक्षा भगवंत चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुझ्या सभेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं तमान आसतना तिचे रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्या समुखामळाचो परजळ संवसाराक दाखोवंक तेका करपा दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भाव भयणीनो, तर हांव विचारतां, देवान आपल्या परजेक सांडून घालिवे? खंडीत ना. हांव एक इस्रायलकार, आब्रामाच्या संततीचो, बेजमीच्या घराण्याचो. सुरवेरतावन विंचून काडलेले आपणाचे परजेक देवान सांडून घालूना. हांव विचारतां, इस्रायल लोक सुकोवन पडलो जाल्यार ताचो पुरतो नाश जालो वे? बिलकूल ना. पूण ताच्या गुन्यांवा निमती हेर जातीच्यांक तारण मेळ्ळें. अशें जुदेवांनी तांचो मोसर करूंक कारण जालें. जर जुदेवांच्या गुन्यांवा निमती संवसाराक येदीवरती ग्रेस्तकाय लाभली आनी तांच्या उण्या संख्या वरवीं जुदेव न्हय आसलेल्यांकी बडती मेळ्ळी, तर तांचें पुरतें विधेयपण केद्या वर्त्या फायद्याचें जावंक पावचें ना? भावांनो, तातूंत एक गुपीत सत आटापूण आसा आनी हें तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. आनी हें तुमच्या विशयांतच तुमी व्हडपण चिंतिनाशें तुमकां थाऱ्यार दवरतलें. तें सत हें, जुदेव न्हय आसलेल्या सोमेस्तांनी भितर सरापर्यान इस्रायल परजेच्या थोड्यांचेर दरुणाय आयल्या. अशें घडताच सगळ्या इस्रायलाक तारण लाभतलें. ताका आदार जावन पवित्र पुस्तकी अशें सांगलां, सियोनातावन सडवणदार उपजातलो, जाकोबाच्या घराण्याचें खोटेपण तो नाश करतलो. ज्या दिसा तांची पातकां हांव धुवन काडटलो त्या दिसा तांचे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो. सुरवातेच्या प्रसाराक लागून जुदेव देवाचे दुस्मान जावंक पावले आनी हे जुदेव न्हय आसलेल्या तुमच्या पायद्याक पडले. पूण देवाचे विसवणेचे दृश्टीन पळोवचें जाल्यार तांच्या धर्म पुर्वजांक लागून ते देवाचे इश्ट म्हणयेत. कारण आपलें देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मोन बदलिना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदीं सांडिचो ना. सर्वेस्पर आपले परजेक केदीं सांडिचो ना. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपादेशा मुखार तरबेती दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक केदीं सांडिचो ना. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सांडचो ना. आपले विसून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची ती मांडून घेतली. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदीं सांडिचो ना. सर्वेस्पर जर म्हजे कुमकेक येवंक नातलो, हांव बेगीनच पाताळांत पडतो आसलो.
म्हजो पांय निसारता म्हूण हांव चिंता आसतना म्हजी दया सर्वेस्परान म्हाका उखलून धरली. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सणसोना. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका म्हणटा सोमी, कित्याक बळे आनी कालत्या काळजाचो हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगडच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक साबत दिसा जेजू फरिजेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरात जेवणाक गेल्ल्या कडेन सक्कडी ताका पारोत करनासले. जेवणाक पयले सैरे आपणाक पयलो आनी वयलो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वापार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणीय काजराक आपयत जाल्यार तूं वचोन पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत. तवळ तुमकां दोगांयकी आपोण दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो आका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयल्ले थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोण दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचोन बस. तेदवा सांगाता बसल्या सर्व ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. खालतेपण देवाक आनी पेल्याक पयलें स्थान दिवन आपणा ताच्या सेवेंत मेतेर करचें. देवाक आनी पेल्याक पयलें स्थान दिवन आपणाक ताच्या सेवेंत मेतेर करचें. आपणाक बरें जाय जय, मान मेळा जय, यशस्वी लाभा जय म्हणलें स्वाभावीक चिंतप एका मनशा थंय आसता. जायत्यांनी चिंतचें आसा. आयच्या वांजलांत आमकां आयकोंक मेळ्ळें तशें. पूण एक कुटुंब थंय दोग भुरगे आसले आनी तांच्या मदें असलो व्यत्यास तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. हें जाल्लें न्हीज घडीत राजस्थानांत. एका बापायक दोग भुरगे आसले, दोगी बरे शिकपी. एकलो उंचल्या शिकपा खातीर परगांवाक येता आनी एकलो ताजें उंचलें शिकप गांवांत करन आपल्या धाकट्या दुबळ्या लोकां मदें तांच्या उदरगते खातीर वावुरता. एक फावटी कश्ट आयले. कश्ट आयिल्ल्या वेळार परगांवांत ताचे लागीं कितेंच उरलें ना. तो ताजें उंचलें शिकप करन थंय बऱ्या हुद्द्याचेर तो आसतलो. ताचे लागीं सबार पयशे आसले.
संवसारांत आसले सर्व सवलत्यो ताचे लागीं आसल्यो, पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताका कितेंच मेळ्ळें ना. गांवाक पाटी येता आनी हांगा ताच्या बाबाक पळोवन तो संतोसता ह्या वेचमीत जाता. तो पळयता त्या गांवांत आसले सर्व मनीस हाच्या लागीं इतल्या सळावळेन, इतल्या मोगान, इतल्या मायपसान जियेवन आसात. कश्ट दोगांयकी आयिल्ले, पण हाच्या तोंडाचेर इतलो संतोष आनी इतलो अपुरबायेच्यो आसो आसात. ते कश्ट कतेंगी म्हणून ताका कळीत जालें ना. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांत तो एक पावटी सहभागी जावन जियेल्लो. आज ताका कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुबळे धाकटे सगळे तांचें सर्वस्व ताच्या पांया तळा समर्पण दितात. मोगाळ भाव भयणीनो, हें नीज घडीत दोगांय भावां मदें जाल्लें, पूण तांच्या मदलो व्यत्यास जावन आसलो. एकलो खालतो जावन ताजें जिवीत दुबळ्या धाकट्यांच्या उदारगते खातीर तो जियेलो, आनी एकलो ताचें जिवीत ताच्या प्रमाणे जिवंक परगांवाक गेलो. पूण तांच्या मदें आसलो संतोशाचो ह्या दुसऱ्या खातीर वावरचो मनोभाव विचित्र जावन आसलो. तर वो गांवांत आसलो भाव ताजें जिवीत ताच्या शिकपा प्रमाणे जिवन हेरांक बरें करूंक शकता. मुगाळ भाव भयणी, आयच्या वांजेलांत आमी पळयतनाय आमकां जेजू एक ताकीद दिता. जेजू आमकां सांगता, आमकां खंय आपोणे मेळिल्ल्या वेळार, आपोणे दिल्ल्या वेळार आमी कशें चला जाय, आमच्या खालतेपण आमी कशें दाखोवंक, हेरांच्या उदरगते खातीर जिये जाय म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. खालतेपणान केदाळ आमी जियेता, तेदाळ देवा मुखार आमी उंचलें स्थान आमी घेता, देवा मुखार आमी उंच जाता, तें आमकां जेजू दाखोवन दिता. आनी तें दृश्टांत आमच्या मुखार तो दाखयता. केदाळे आमकां आपोणे मेळ्ळ्या वेळार आमी वचून पयली बसका घेवची न्हय, पूण आमी आमकांच खालते करन आमी अकरेची बसका केदाळ घेता. तेदाळ आमकां आपोण दिल्लो तोच आमकां येवन मुखार मानान आनी गनान मुखार आपूण व्हरता आसतना आमकां जावची ती सभासकी, आमकां मेळचो तो संतोश उंच जावन आसता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमचें जिवीत खालतेपणान जिवंक जेजूचीच सहाय घेवया. देवान कशें जेजूक तें स्थान दिलें आनी ताणें तें घेतलें, तशेंच आमच्या जिवितांत आमी देवाक मान कर, जेजूचेंच उदाहरण आमच्या जिवितांत घेवन ताणें जियेल्लें खालतेपणाचें जिवीत आमच्या जिणयेंत आमी जियेवया. कान घे सोम्या कानिको, मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो, तुझ्या उदारपणान दिनवाशी काळजां दिवच्यो, जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. उंडो गोवासो भेटयता बापा, वायंदाकांचो अर्पिता तुका, गुरतो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ताकू प्रगती तूं आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. बापा, आमच्या ससनीक गवळ्या भगवंत चार्ल्स तुज्या परजेचो गवळी आपणा पासत आनी आपल्या परजे पासत भेटयलेलो तोच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताचे गवळीक उर्बा आनी हेर सगूण तुवें वाडयलें, तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जणा एकल्याच्या बेसाक गरज ते सुगूण वाडोवन
आमचे जिवीत फळाबरीत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुज्या हिंडास तो केदींच सांडिनाय, पूण भगवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तूं राखताय. तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले खुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें मोक्षान मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पाळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी खोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांक काल तुमचे सुवया आसूं. तुमचे सुवे आसूं. माया मोगासून एक वडचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत सेवतना म्हाका समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. सौम्या तुका सेवकत रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. सौम्या सदांच तूं आमकां पोसता, नितळ उदकां तूं दादोस करता. पांचव्या सरोवा व्हरून पायता, जिनी सुफोळ करता. सौम्या तुका सेवकत रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुवें वेंचून काडलेल्या गवळ्या भगवंत चार्ल्सान आपल्या मणयारपणान विश्वासपणाची आनी प्रितीमोगाची करण्यांनी उमेदीची परजळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावूंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गेटाय आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सुवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. निमाणे गीत गीत नंबर H20 पानसंको 81. तुका सौम्या हांव वर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यांनी आता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडटा. अर्घा तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीव दातारा.
अर्गा तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा